फाटले कांय दीस जाले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराचे दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हॉस्पिटलांत उपचार चलता तेन्ना मुखेलमंत्र्यान दिल्लीक बसके खातीर भाजपाची कोर कमिटी तशेंच युती पक्षांतल्या कांय मंत्र्यांक आमंत्रीत केल्ले. ह्या बसकेक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकर, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, खजिनदार संजीव, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, महसूल मंत्री रोहन खंवटे, नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकर तशेंच भाजपाचो आमदार उपसभापती मायकल लोबोय हजर आशिल्लो. ह्या बसकेक मोगोच्या एकाच मंत्र्याक आमंत्रण आशिल्लें. मंत्री बाबूक आपोवणे नाशिल्लें. कोर कमिटी सयत युती पक्षाच्या कांय मंत्र्यां बरोबर मुखेलमंत्र्याची शुक्रारा बसका जाली. उपरांत दिल्ली एम्सांतल्यान मुखेलमंत्री कारभार चलयतलो म्हण शुक्रारा जाल्ल्या बसकेंत निर्णय घेतिल्लो आसा. व्हड म्हत्वाची सगळीं खातीं मुखेलमंत्र्या कडेनूच उरतलीं, मात दसरो मेरेन उरिल्ल्या सगळ्या बारीक खात्यांचें वांटप जातलें असो ह्या बसकेंत निर्णय घेतिल्लो आसा. तो मेरेन म्हत्वाची सगळीं खातीं मुखेलमंत्र्या कडेन. आनी कांयच डिस्कशन जावना. डिस्कशन इज डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा आनी फुडल्या 3 म्हयन्यांत आमचे जेन्ना पळय हे येतलें आतां MP इलेक्शन ताचे पयलीं आमी कितें कितें करपाक जाय हें आमी डिस्कस करता. पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टोटल पावर इन चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जे कितें करता तें आमकां मान्य. सर डेप्युटी CM बद्दल कितें डिस्कशन जालें? तसले गोश्टी कांयच डिस्कस करूना. इट्स नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट इज टू मेक डेव्हलपमेंट गोवा. It is very clear that the Chief Minister wants to delegate portfolios that he has, many of the portfolios that he has, and which is why he has had a discussion with us. Okay. And we are likely to see these developments being put in place Yeah. after maybe Dasra also. How soon it can? Maybe after Dasra. And CM is expected in Goa soon, sir. For Diwali, certainly he is going to be. That is according to what he says. Any discussion on appointment of a deputy CM? Not. Mr. Dawlikar has told you that. No, it was a long meeting with you and Dawlikar. We've discussed many issues. Yeah. We've discussed administrative issues, political issues also. Yeah. And he has expressed his willingness to ensure that Goa has a stable government and this alliance of ours is also there for the future. RDX Goa Bureau Report.